घडणूक घडली। भाड्यान घेतिल्ली रेंट कार गाडी कळंगूट सर्कला कडेन आशिल्ल्या उक्त्या खड्ड्यात पडून गाडयेचें बरेच लुकसाण जालें, जाल्यार गाडयेंतली दोगांय साल्वार जालीं। हे सगळें PWD आमदार आनी सरपंचाच्या आडनदरेक लागून घडलां असो आरोप करत थळाव्यांनी बोवाळ केलो। गोंयकारांनी स्मार्ट सिटीची नियोजन शून्य कामां पळयली। ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोकांचे बळी लेगीत गेले, तरी अजून मेरेन संबंधित यंत्रणेचे दोळे उक्ते जाल्ले दिश्टी पडना। आता कळंगूट आनी हेर गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटकांची गिट्टी पडपाची आसा खरी, पूण ह्या घडणुके उपरांत परत एक फावट सरकारी कामांचेर प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात। कळंगूट सर्कला कडेन रेंट कार डायरेक्ट कॉन्क्रीटाच्या खड्ड्यात पाविल्ल्यान लोकांचो बरोच बोवाळ जालो। हांगा कसलेच तकटे वा बॅरिगेड्स नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या खंय। आदींच कळंगूट वाठारांतल्या रस्त्यांचेर कमरभर फोंडकुलां पडल्यात, तातूंत ही घडणूक भर घालपी। हे सगळे दोनूय फुडाऱ्यांक लागून घडला। आयज गाडी खड्ड्यान गेला, फाल्यां हे दोनूय वांगडा रावल्यार लोकांक लेगीत खड्ड्यात घालपाचो थेट आरोप कळंगूटच्या थळाव्यांनी केला। लीडर आहा आमचे ते वास्ट एक्सपिरियन्स लीडर। हांव देवा कडेन मागता ते ड्रायव्हराक काय ना जाल्यार पुरो आनी त्या लोकांक गाडयेन जो लोक बसलेलो ताका काय ना जाल्यार पुरो म्हणून। कित्याक मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा सद्या कालांगुतान रस्त्यांक भेणाभर बुराक पडलेले आसा, ते सामके कोण करीत ना आनी हे नाका जाल्ले हांगा ब्युटिफिकेशन करूंक भोंवता। आयज तुमी अक्षरशः हे पयलां आसतलें ती अर्दी गाडी भितून आहा, अर्दी गाडी भितून ताचो मिनींग लोकांकूय चिंतूंक जाय की बाबा आयज जर गाडी खड्ड्यान गेल्या फुडें फुडें हे दोगूय वांगडा रावले जाल्यार लोकूय खड्ड्यान वचपाचे आहा कशें दिसता। कित्याक हे शिगीन दाखयलां हे पळय, एक जाला लोकूय भरल्या आनी आमी जेन्ना त्या ड्रायव्हराक विचारलें जावं भितून भरल्या विचारलें दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहॉल। म्हाका दिसता खंय तरी हे करच्या पयलीं बरें बॅरिकेडींग जावं सरभोंवतणी काम चालू आहा एक बोर्ड जर मारलेलो जाल्यार लोकांकूय कळपाचें कितें तरी चल्लां। आयज तेजी अर्दी गाडी शिमिटीन आसा आनी ती कशी काडपाची तोय प्रश्नचिन्ह आहा व्हडलो। की कळंगूट सर्कला कडेन हांगा ब्युटिफिकेशन केला, इन्स्पेक्शन केल्ले आनी हेचें काम चालू आसलें आनी आयज अचानक तेतून टुरिस्टाची रेंट कार भितर गेली। सेफ्टी प्रिकॉशन आमकां हांगासर काय दिसना की येनासले बॅरिकेड जे आसा हे गाडी काडल्या उपरांत हांगासर घातले आसा, ह्या हेचेर कितें म्हणूंक सोदताय? म्हाका दिसता जे सोशल मिडिया प्रमाणेचे पयले तेन्ना मायकल लोबो आनी जोझफ सिक्वेरा हांगा उबे आसून काम करताले आनी PWD सर्कल आसल्या कारणान खंय तरी शेवटी रिस्पॉन्सिबल PWD। कित्याक जर तर ट्युरिस्ट येवन गाडी आपली ते व्हड्यान घालता जाल्यार कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा। प्रायवेट पार्टी काम करता काय PWD काम करता हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा आनी जे कोणी काम केला तेचेर FIR जावपाची गरज आसा। कित्याक यू जस्ट कॅनॉट हो सर्कल हाडून तुजें वचोंक जायना, प्रॉपर बॅरिकेडींग करून वचोंक जाय आसलें। म्हाका दिसता बेतो आत्तां घातला, गाडी जर मातशे वगत पयलीं काडना जाल्यार ती गाडी घट जावपाची। जर तर कोण तरी वर्ल्ड कप घालूंक सोदता म्हाका दिसता तेच्या पयलीं ते गाडयेन तेजें ऑलरेडी उद्घाटन केलें, ताका लागून स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय कोणाचेर जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ह्या कामाक आनी ही नेग्लिजन्स केला पळय तेजेर। गोमंतक TV खातीर स्नेहा हसोटीकर। गोंयांत येवन कॅसिनोत जुगार खेळपाक जाय म्हणून 4 जाणांनी दिल्ली पंजाबी भागात एक घर फोडिल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला। घर फोडी उपरांत फारायल्लो 30 लाखांचो मालवज गोंयांत घेवन येवचे पयलींच तांकां दिल्ली पुलिशेनूच अटक केली। हो नेमको कितें प्रकार पळयात पुराय बातमी। कसिनोत येवन जुगार खेळपा खातीर कोणे कोणाचे घर फोडिल्ल्याचे तुमी केन्ना आयकलां? हय, तुमकां आयकून अजाप दिसता आसतलें, पूण ही सत्य घटना। ही घडणूक घडल्या दिल्लीच्या पंजाबी भागात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 26 सप्टेंबराक दिल्लीच्या पंजाबी भागात एका घरांत चोरी जाल्ली। या घरांतल्यान सुमार 30 लाख रुपयांचो म्हालवज फारावन व्हेल्लो। हातूंत भांगराच्यो वस्ती, रोख पयशे आनी खोट्या दागिन्यांचोय आस्पाव आशिल्लो। चोरयेच्या घडणुके उपरांत चोरांनी फारायिल्ले भांगर शेटीक विकिल्ले, तशेंच फारायिल्ले पयशे लेगीत चोरांनी शेटी कडेन दवरिल्ले। जेन्ना पुलिशेन हे घडणुकेची चवकशी केली तेन्ना पुलिसांकूय हे चोरयेची काणी आयकून अजाप दिसलें। दुबावितांनी पुलिसांक दिल्ले म्हायते प्रमाण ते खंय गोंयच्या कसिनोत जुगार खेळपाक येवपाचे आशिल्ले। कसिनोत जुगार खेळपा खातीरूच तांणी हे घर फोडिल्ल्याचे पुलिसांक सांगलें। ह्या घरफोडी उपरांत जयप्रकाश आनी बिगन सा हे दोगांय जाण गोंयच्या कसिनोत येवन जुगार खेळपाचे आशिल्ले।
मात तांचो हो प्लान यशस्वी जावचे पयलीं पुलिसांनी तांकां अटक केली. हे घरफोडीचो मास्टरमाइंड आशिल्लो जयप्रकाश हो खापो गुन्यांवकार. घरफोडी, दरोडे आनी लूटमार तशेंच हेर गुन्यांवांनी ताचो आस्पाव. दिल्लीत ताचे आड सुमार 15 केशी नोंद आसात, जाल्यार दुसरो दुबावी जयराम साहा हाचे आड 7 केशी नोंद आसात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार तिसरो दुबावीत बिगन साय ह्या नदी खंयचेच गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील नाशिल्लो. हे तिनूय दुबावीत सद्याक पुलिशेच्या तावडीन आसात. जाल्यार ज्या शेटीक फारायल्ले भांगर दिल्ले त्या गणेशाक पुलिशीन ताच्या करोल भागांतल्या दुकानांतल्यान उखल्लो. घरधनियान चोरये उपरांत पंजाबी भाग पुलिसांक कैद केले. पुलिशेन ह्या दरोड्याचो सोद घेवपा खातीर एक खासा पंगड तयार करून तपासाक सुरवात केली. दुबावितांक सोदून काडपा खातीर पुलिशेन वट्ट 1260 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केल्ली. 1260 कॅमेऱ्यांची फुटेज तपासले उपरांत पुलिशेक चोरयेचो मास्टरमाइंड सापडलो. पुलिशेन ताका पयलीं उखल्लो, ताची खोलायेन चौकशी केली. चौकशे वेळार जयप्रकाशान आपल्या 2 साथीदारांची नांवां सांगली. ते प्रमाण पुलिसांनी बिगन सा आनी जयराम सा ह्या दोगांयकूय अटक केली. या प्रकरणातलो चौथो साथीदार जाचे स्वताचे भांगराचे दुकान दिल्लीच्या करोल भागात आसा त्या गणेश शेट्टीकूय पुलिशेन उखल्लो. ताच्या कडल्यान चोरयेक गेल्ल्यो 20 लाखांची 156 ग्रॅम भांगराच्यो वस्ती आणि 9.96 लाख रुपये पुलिशेन जप्त केले. आता ह्या सगळ्या प्रकरणा उपरांत प्रश्न उप्रासता तो गोंयकारांच्या सुरक्षेचो. जुगार खेळपा खातीर लोक खंयच्या लेवलीक वचपाक शकतात हे ह्या चोरयेचे घडणुके उपरांत दिसून आयले. असले लोक पर्यटक म्हणून गोंयां येतात, गोंयच्या हॉटेलांनी रावतात, कसिनोनी खेळटात. कोण गुन्यांवकार हे कशें कळटले? फाल्यां ह्याच लोकांनी गोंयानूय एखाद्रें घर फोडून पळ काडलो जाल्यार कितें करप? दोनापावल्या बंगल्यात चोरी केल्ले चोर अजूनय पुलिशेक सापडूंक ना. हे घडणुकेक 5 म्हयने जाता थंयच आसा. म्हापशांय एका दोतोराचें घर फोडून सुमार 50 लाखांचो मालवच फारायलो. ह्या घडणुकांतल्यान देख घेवन फुडाराक अश्यो घडणूक परत घडची न्ही म्हणून पुलीस यंत्रणा सतर्क जातली काय? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गणेशपुरी म्हापशा दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यात दरोडो घालपी चोर बेळगांवां पळून गेल्ल्याचें आयकुपाक येता. ज्या टॅक्सीन हे चोर गेले ती टॅक्सी जप्त केल्या. टॅक्सी चालकाकूय पुलिशेन ताब्यात घेवन ताची चौकशी सुरू केल्या. ह्याच टॅक्सी चालकान ह्या 6 चोरांक बेळगांव व्हरून सोडिल्ले. पुलिशेन चोरांचो सोद घेवपा खातीर खासा पंगड तयार करून कर्नाटकात धाडला. पळयात पुराय बातमी. गणेशपुरी म्हापशा दोतोर महेंद्र घाणेकाराच्या बंगल्यात मंगळारा फांतोडेर 6 जाणांनी दरोडो घातिल्लो. उर्खा घालून आयिल्ल्या 6 चोरांनी काळखाचो फायदो घेवन दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यात फाटल्या दारांतल्यान प्रवेश केल्लो. घाणेकार हाच्या फामिलीक धमकायले आनी तांकां दोरयेन बांदून घालून ह्या चोरांनी भांगर तशेंच कॅश मेळून सुमार 35 लाखांचो म्हालवस फारायल्लो. चोरी केल्या उपरांत दोतोर घाणेकाराचीच कार घेवन तांच्यांनी पळ काडिल्लो. ही कार चोरांनी पणजे मांडवी पुलापोना पार्क केल्ली आनी थंयच्यान भाड्याची टॅक्सी करून तांणी बेळगांवांत धांव मारल्याचे आयकपाक येता. पुलिशेन चोरांचो सोद घेवपा खातीर खासा पंगड तयार करून कर्नाटकात धाडला. मजगतीं म्हापशा दोतोराच्या घरात घातिल्लो दरोडो हे पुलिसांचे अपेस. राज्यात जावपी गुन्यांव, चोरयो आनी दरोडे हाचेर आळाबंद हाडपाक गोंय पुलीस पुराय अपेशी ठरला. एके वटेन गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसतना पुलीस मात सुशेगाद आशिल्ल्याची टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमावान केल्या. गोंयकार आपल्या घरातूच सुरक्षीत ना. राज्यात कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ल्याचे हर्डोनचो आमदार काल्लूस फरेरान सांगले. सकाळी हे न्यूज खबर आयकून की व्हेरी प्रॉमिनंट डॉक्टरांचे घरांत डेकॉयटी जाली म्हण आनी कशे डेकॉयटी बांदून चोरून गेले ते आनी गाडी पासून घेवन गेले. सो आमचे कितें भंय आतां सद्या लोकांचो गोंयकाराचो लॉ अँड ऑर्डर आमी सद्दां म्हणटात लॉ अँड ऑर्डर सामकी गेली म्हण आनी सद्दां आमी बोवाड करतात, सरकार कांय करना, पुलीस कांय दे डोंट इवन रिवॅम्प द सिस्टम पळोवपाक वॉट कॅन वी डू, वॉट कॅन वी इम्प्रूव. CCTV cameras are important. Today now we are talking of 21st century, we are talking of IT and we just don't have basic CCTV cameras in this because these CCTV cameras must be there as part of security plan and security network for every resident who stays in any place. तू एक रेस्टॉरंटाक गेल जाल्यार तुका लोक मारता, सोदता, रस्त्यार बोंवल्यार गँग येता तुका मारूंक. आतां तुगे घरा तूं बसून तूं सेफ ना जाल्यार कितें म्हणपाचें सरकाराचें, कितें म्हणपाचें पुलिसीचें? पुलीस कितें कोत्तात? हांव सद्दां म्हणटा आहात थोडे पुलीस कोण बरे आसात ते, थोडे पुलीस बरे आहात ते कोणशें उडयलो आहात आनी हे पुलीस स्टेशनार थोडे कॉन्स्टेबल आहात ते, हांव सगळे म्हणना, थोडे कॉन्स्टेबल आहात ते दे हॅव पॉलिटिकल बॅकींग.
They don't want to do work. They want to get salary. And maybe they do other type of work which we cannot spell out. And that is why policing is becoming worse day by day. And the law and order is collapsing. दोतोर घाणेकार आणि घरातल्यांनी ते दीस स्वताची कशी तरी सुटका करून घेतिल्ली आणि जाल्ल्या प्रकाराची पुलिशेक म्हायती दिवपा खातीर तांणी 112 नंबर डायल केल्लो. फोन पणजे पुलीस मुख्यालयांत लागलो. पणजेच्यान म्हापशा पुलिशेक चोरयेची रकाद दिता म्हणसर चोरांनी फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. ते उपरांत म्हापसा पुलीस घडणूक थळार पावले खरे, मात म्हापशा शारांत CCTV कॅमेरे नाशिल्ल्यान त्या वाठारांतली घरां आणि दुकानांच्या भायर आशिल्ल्या CCTVंचो आधार घेवन पुलिसांक चोरांक सोदचे पडले. हाका लागून पुलिशेच्या तपासाक कळाव जालो. खरेपणी चोरयेच्या घडणुके उपरांत गोंयचे शिमेर आशिल्ल्या आवाट पोस्टांक घडणुकेची म्हायती दिवन शिमो बंद करपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण चोरयेच्या घडणुके उपरांत गोंयच्यो शिमो बंद केल्ल्यो काय ना तें मात कळपाक मार्ग ना. केल्ल्यो जाल्यार चोर गोंयचे शिमे भायर कशे पावले असो प्रस्न निर्माण जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वेर्ला काणका नायकावाड्यार सातळी देवळा लागसार एका घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घराचो धनी खंय मुंबय आसता. 2 म्हयन्यांत एकदा तो गोंयांत येता. मंगळारा तो घरात भितर सरपाक गेल्यार घराचें कुलूप नाशिल्लें. पुराय घराचें कनेक्शन काडलां, नळ व्हेल्यात, टायल्स, गॅस सिलिंडर बेपत्ता आशिल्ल्याचें ताच्या नदरेक आयलें. बेगबेग म्हापसा पुलिसांक कळयतकच तांणी घडणूक थळार पावून तपासणी केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. I come from Bombay, 5:30. Okay. When I entered the house, there was no lock on the door. And when I entered inside, the wiring has been all damaged and pulled out, and the wires have been taken away. Wired gas means cylinder- the connection of the full house? Yeah, the full house. Okay. All the wires they have taken, and the tap fittings, all the tap fittings they have taken. What else? And my gas cylinder, they have taken the small gas cylinder and the gas stove they have taken. Okay. So you often come here? Yeah, I come every 2 months. Okay. So you basically live in Bombay? Yeah, I'm staying in Bombay. Okay. I come here basically because of I've got a case going on, Muntar case going on of my ancestral property. Okay. And these white arms which are there, and this is my sister's house. They are in Canada. So I come to look after the house. now. Okay. So today evening only you came to know? Today evening I came from Bombay. My luggage and all is there only. Okay. You know. So it's for all these years, maybe 10 years I'm coming, there is no problem and all. हांव सध्या वेल्ला नायका वाडो हांगासर ज्या वाड्याचेर एक सातेरीची देवूळ आसा. त्या सातेरी देवळाच्या कुशीकूच एक पोरणे घर आसा आदले. ते घर सदांच बंद आसता कित्याक त्या घराचो जो मालक आसा हो बॉम्बे हांगासर रावता आनी 2-3 म्हयन्यांनी एकदा तो विजीट दिता ह्या घराची साफसफाई करपाक. असोच अचानक जेन्ना तो आयज सांजेच्या वेळार बॉम्बेच्यान जेन्ना आपल्या पोरण्या घरा तो हांगासर पावलो तेन्ना ताका एक वेगळें आश्चर्यचकीत दृश्य दिसलें. तें म्हटल्यार की जेन्ना तो घरान भितर सरलो म्हटल्यार की दार जी तेजी एंट्री जी आशिल्ली त्या दाराचें जे कुलूप आशिल्लें, जे लॉक आशिल्लें, त्या दाराक लॉक नाशिल्लें. तेणी थेट तें दार ओपन करून पळयलें आनी तेन्ना तेज्या नजरेक येयलें की तेज्या घरांत सद्या अशें जळीमळी सगळी वस्तू पडलेल्यो आनी खंय तरी घराची जी लायटींग वायर जी आसात, कनेक्शन्स, वायरींग सगळें हे खंय तरी काडलेले गेल्ले आनी ते खंय तरी मिसप्लेस जाल्ले. तर त्याच बरोबर जेन्ना तेणी किचनांत मातशें वचून पळयलें तर तेजे खंय तरी LPG सिलिंडर जे आसा ते खंय तरी गायब आशिल्ले, गॅस स्टोव जे आसा ते खंय तरी गायब आशिल्ले. अशे बऱ्योचश्यो गोश्टी ज्यो आसा तेच्या घरांतले सामान जे आसा ते खंय तरी मिसप्लेस, मिसींग आशिल्ल्यो. त्याच प्रमाणे पुराय घराचे जे वायरींग कनेक्शन जे आसा ते खंय तरी मिसींग आशिल्ले, काडलेले आशिल्ले. सध्या घटनास्थळी म्हापशेचे जे पुलीस आसात ते हांगासर पाविल्ले आसात. ते इन्व्हेस्टिगेशन हांगासर करीत आसात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोंयचे 20% तरणाटे खाजगी क्षेत्रांतल्या नोकऱ्यांची संद घेवपाक पळयनात अशें विधान मुख्यमंत्र्यान दिवचले एके कार्यावळीत केल्लें. ह्या विधानाचो आपाच्या फुडाऱ्यांनी खर निशेध केलो. अशें स्टेटमेंट करचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान खाजगी क्षेत्रांत कितल्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात ताचो डेटा दिवचो अशी मागणी आपान केल्या. गोंयांत खासगी क्षेत्रांत जायत्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात, मात 20% तरणाटे ह्यो नोकऱ्यो घेवपाक पळयनात. तांकां फकत सरकारी नोकऱ्यो जाय अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिवचले जाल्ल्या जॉब प्लेसमेंट ड्रायव्ह कार्यावळीन केल्ले. तांचे ह्या विधानाचो आपाच्या फुडाऱ्यांनी खर निशेध केलो. अशें स्टेटमेंट करचे पयलीं गोंयांत खासगी क्षेत्रांत कितल्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात ताचो मुख्यमंत्र्यान पयलीं डेटा दिवचो अशी मागणी आपान केल्या. घरात कडेन रावन म्हाका आमदार जॉब दितलो, हांव गव्हर्मेंटूच जॉबाक एप्लाय करतलो आनी आमदाराच्याच घरा कडेन वयतलो किंवा मुख्यमंत्र्याच्याच घरा कडेन वयतलो, दॅट इज अ रॉंग कन्सेप्ट. परत सांगता,
म्हणून हांवें म्हटलें हांवें त्या खातीर विचारलें कारण एप्रॉक्सिमेटली जेन्ना 352 वॅकन्सी एवेलेबल आसा तुमच्या सगळ्या जाणांचो आंकडो मेजलो जाल्यार 100च भुरगे कदाचित आयज नोकरे खातीर आयल्या. हांव डेटा मागता गव्हर्नमेंटा कडेन. आयज या बीजेपी गव्हर्नमेंटा कडेन हांव डेटा मागता. जे कोणी सांगला पळय आपल्याक जॉब करपाचें ना म्हणून तो डेटा दी. तुमचे कडेन डेटा आसा न्हू डेटा दी. आमी पळयता आमी वयता तेंच्या दारार आमी विचारता तेंकां तुमकां बाबा ते जॉब करपाक कित्याक नाका असो सीएम सांगता म्हणून. हांव कंडेम करता ह्या स्टेटमेंटाक सीएमाच्या आनी हांव रिक्वेस्ट करता हांव एकूच रिक्वेस्ट करता जेन्ना असले कितें जाता पळय तेन्ना तुमी युथांचेर घालता तेन्ना तुमी गोंयच्या सगळ्या जनतेचेर घालता आनी जेन्ना तुमकां वोट जाय पडटा त्याच युथांच्या फाटल्यान तुमी वयता बाबा वोट दियात म्हणून. आयज गोंयची जनता सगळ्या जाणां तुमी खंयच्या लेवलाक खंयच्या थराक पावल्या ती खंयच्या थराच्यान तुमी वयर सरता पळय आज सगळी जनता जाणा. हांव इतलें सांगपाक सोदता बीजेपी गव्हर्नमेंटा कडेन आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा तुजे कडेन डेटा आसा तुवें डेटा हो आमकां दिवचो. त्या युथाच्या घरा कडेन वचपाची जिम्मेदारी आमची. आमी विचारता तेका कित्याक बाबा तुका जॉब नाका पळय तो कित्याक आज तुमी बारीक पळोवंक वचात न्हू खंयचोच यूथ सांगतलो की आपल्याक जॉब नाका म्हणून. लोक अक्षरशः रडटा अक्षरशः भितरल्यान रडटा. जेन्ना आमी तेंचे डोर टू डोर वयता तेन्ना सांगता पळय भितरल्यान रडटा आमकां तेका पळोवन आमकां कितें जाता की हेंचे जॉबाचे आसा जाल्यार कशें जातलें. स्केल आसा तुमची जॉबाची कोणाक दिता. आज तुम्ही एक बारीक सामान जॉब फाटल्या दिसांनी इतलो व्हडलो इश्यू जॉब स्कॅम खंय काय ना आता काबार. पण जॉब स्कॅम करता तो मनीस आयज मेळ्ळो काय हो खंय तरी सीएमाक क्वेश्चन आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोलवा पोलीस आणि दक्षिण गोंय मनीस तस्करी विरोधी पथकान केल्ले कारवायेत मंगळारा राती मसाज पार्लरांतल्या 9 चलयांची सुटका केली जाल्यार 2 जाणांक अटक केले. बेकायदेशीरपणान हे मसाज पार्लर चलताले. दक्षिण गोंय पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाई करपाक पोलिसांक येस आयले. कोलवा पुलिस आपके टीम ने रेड कंडक्ट किया कोलवा पुलिस के सुपरविजन. कोलवा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में कोलवा बीच के आसपास के एरिया में 2 पार्लर थे जिनका की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो मसाज के अलावा और इलीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो एक हैप्पीनेस करके एक पार्लर था और दूसरा रॉयल स्पा करके पार्लर था. उसमें दोनों पर साइमल्टेनियसली रेड की गई और दोनों में ये इलीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए उनको पकड़ा गया जिसमें कि टोटल दोनों पार्लर्स में 9 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और अभी 2 अरेस्ट किए जाएंगे फिलहाल. अभी खाली 2 जो ओनर थे उनको ही अरेस्ट. बाकी और इन्वेस्टिगेशन जारी है. उसमें और कोई भी ऐसा जो एसोसिएट है उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी और इन दोनों जो पार्लर्स हैं मसाज पार्लर्स इनके अगेंस्ट भी एक्शन किया जाएगा. ये रेंटेड है या ओनरशिप? ये दीज आर रेंटेड. काणकोण राजबाग दर्यांत नुस्तेमारीक वेल्ली बोट बुडली. बुधवारा पावणे 6 वरांचेर ही बोट बुडपाची घडणूक घडली. बोट बुडपाची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळाव्या लोकांनी बोट काडपाचो यत्न केल्लो. मात बोट काडपाक अपेस आयिल्ल्यान निमणे जेसीबीच्या मजतीन रातच्या 8 वरांचेर ही बोट काडपाक येस आयले. बोट बुडिल्ल्यान सुमार 3.5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचे बोट धन्यान सांगले. जी आज जी पात बुडला ती प्रितेश जयवंत काणकोणकर हेजी ही पात भायर साकून नुस्तें घेवन येता आसतना भितर खाडी तोंडार पात ती बुडली. पात बुडली नंतर वाऱ्या सारके सगळे गांवभर बातमी पसरली. ताबडतोब लोक धांवट येयले. त्यांच्या बरोबर हांव धांवट येयलो. सरासर आमी 5 लोकां भितर फिशरमॅन कम्युनिटी भितर आमगे तारीवली कोमरपंत भाव सगळे इतर समाजाचे लोक
त्याच्या नंतर पाटणे, त्याच्या नंतर तुगे किल्ले लोक सुद्धा असलेलो, त्याच्या नंतर लोक तुगेलो कोळमाचो, त्याच नंतर तुगेलो तळपणचो आणि चडान चड म्हणजे कोस्टल पोलीस सगळे, त्याच्या बरोबर सगळे लायफ गार्ड आणि सगळे लोकांनी आमकां सहकार्य केलो आणि ती पात आमी खंयच्या भाशेन ओडपाक लागली. सगळे लोकांनी आमकां कितलो टायम आमी ओडलो, कशीच पात तडी येयना, कित्याक तेजेर नुस्तें आहलेलें आनी नुस्तें आहले कारणाक लागून ती पात भितर पुरवयत वचोंक लागली. आमी ओड कसो जायना, लोकांच्यान हाडपा जायना त्या वेळार तुम्ही 500 लोकांच्या 2 वर्सांनी आमी ओडटाले. तेन्ना तुम्ही जेसीबी मशीन हाडली ह्या वेळेर. त्याच्या नंतर आमी जेसीबी मशीन हाडले आणि मशिनाच्या साह्यान आणि आमी मदीं धरून ती पात आमी वयर तडे हाडली. ही वयल्या नंतर ती पात आमी सगळी थिंगा उदक बिदक सगळी नुस्तीं बिस्ती सगळी खाली करून उडोवन आणि ती पात आमी आतां दुसरी पाती लावन तेन्ना ओडून तेणे आतां आपल्या घर सकयल वयली. नुस्त्याची हानिकारक केन्ना घडली ना, तशी घडची न्हू म्हणून सरकारान हिंगा हें करचें, कितें करचें, हो गाळ म्हळ्यार ताचो कोस्तो उपसोचो, चिकोल काडचो आणि ते खोल घालचे. खोल तर ते घायले जाय तर येवपाची वाट म्हणटात ताका आमी, नसमे वाट. त्या वाटेन आमकां सरळ तेन्ना पोटी भितर घेवपाक मेळटाय. हो प्रश्न आमच्या सरकारान सोडचो. सरकारा फुडें आमी मेमोरंडम सुद्दां दिल्या. ह्या दर्याच्या मुखार एक खाड आसा, ज्या खाडींतल्यान टॉलर येता. शेकडो तळपणची टॉलर सगळे मच्छीमारी बोटी ह्या सायडी येता आणि वर्सान वर्सी घडणूक घडत आसा. आज ह्या रातीन सुद्धा ह्या गांवचो माजी नगरसेवक आनी माजी नगराध्यक्ष रत्नाकर धोडी आणि सरकारा कडेन ह्या विशयी परत मांडला, तरीकय ताजो येद ना. फाल्यां तो म्हणटा आपूण आपली शिष्टमंडळ घेवन सरकारा कडेन परत वयतलो, आयची घडणूक तो सरकारा मेरेन दवरतलो, बेगीन जावची अशी ताजी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारवत. कोयराच्या समस्येचेर आळाबंद हाडपा खातीर वेगवेगळी उपाय येवजण करून लेगीत कोयर कांय कारापूर पंचायतीची फाट सोडिना. पंचायत वाठारांत येवपी दिवचल साखळी रस्त्या कुशीक कुळण कारापूर आनी वाठादेव वाठारांत जाटीये कॉलेजी लागीं सुको आनी ओलो कोयर उडोवपाचे प्रकार घडत आसात. हो कोयर कुसून सध्या वाठारांत घाणी पडल्यात. ह्या कोयराक लागून वाठारांत दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा. कोयर उडयतल्यांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळावे करतात. कारापूर सरवण पंचायती आणि सगळीकडे जो कचऱ्याची समस्या आसा सगळीकडे, मेन करून आता हायवेची रोड आसा, थंय आधार हॉस्पिटल आसा, मागीर जे कारापूर तिस्क पुढे सरवण जंक्शन हांगा ज्यो समस्या गंभीर आसा. दिवसेंदिवस म्हणजे दिसान दीस हे समस्या वाडत आसा आणि लोक हो कचरो उडोवपाचे काय कशेंच कमी करिना, जास्तीत जास्त उडयतात. कोण उडयता, कितें उडयता हेजो शोध पंचायतीन घेवपाक जाय. आता फाटीं तेंच्यांनी कितें पंचायतीन उपाय केल्लो, जाळी मारलेली, काही जाग्यांनी जाळी मारलेली, आयज ती जाळी बी थंय दिश्टी पडना आणि गंभीर हेजेर विचार जावंक जाय. हांकां एकदां तेन्ना सीएमान सांगलेलें, हाच्या नंतर काही थोड्या प्रमाणान मातशें कितें हेचेर उपाय केल्ले. आयज जे लोक उडयता तांकां लोकांक हे कशें धरपाचें हेजेर तेंचे चर्चा जावपाक जाय. हेजेर तेंच्यांनी एक आपले एकामेकाक मेळोन तेचो विचार करूंक जाय आनी कितें करुया आनी ह्या लोकांक कशें तरेन धरपाक जाय, कितें करपाक जाय. नाजाल्यार तेंच्यांनी एक मनीस सुद्दां तेंच्यांनी आपलो एक हाजेर इतले पयशे जर खर्च करता जाल्यार एक मनीस आपलो एक थंय दवरपाक जाय. जेन्ना कचरो एक दवरपाक जाय, दिसभर असो दवरपाक जाय, एक म्हयनोभर दवरा तुमी जे पयशे सुद्दां खर्च करून. तेन्ना तो मनीस मागीर निदान बाबा कोण कचरो उडयता आनी खंयच्या टायमार उडयता, मॅक्झिमम रातचे उडयता, तेन्ना एक रातचे बाबा एक 7 ते 10 मिनट सुद्दां जर मनीस दवरीत जाल्यार हे मनीस मेळोंक शकता आनी हेजेर तोडगो निघूंक शकता. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर
हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचता, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते